सांगे तालुक्यातल्या रिवणा केवणा रस्त्याचेर धोक्याचे वॉल्त आशिल्ल्यान वाहन चालकांक त्रास जातात। या वाठारात राखणे वणत वा थंय बॅरिकेड्स ना, तशेंच रस्त्याचेर लायटी नाशिल्ल्यान रातच्या वेळार अपघातांचो धोको खूब वाडला अशी कागाळ थळाव्यांनी केला। प्रशासनान संयुक्त तपासणी करून बेगोबेग दोनूय वॉल्ताचेर रेलिंगां लावची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। एक 8-10 दीस पयलीं हांवें होच हांगाच एक इश्यू घेतलो। आमचे शार्प टर्न आहा थिंगा एक तेका सायड बॅरिकेड आपल्या सायडीन दड बांदलो ना वो रिटर्निंग वॉलूय बांदलो ना वो तेका कांय सेफ्टी कांय करूं ना म्हणून हांवें इश्यू काडलो आनी हांवें हो 2-10 दीस पयलीं व्हिडिओ काडून पंचायती अवेअर केल्लें, तरी पूण तो कांय जावं ना म्हणून आयज परतून ग्रामसभा तो इश्यू काडून हांवें परतून हायलायट केला। कित्याक हिंगा इतलें डेंजर जाल्लें आसा की ना रातचे आमचे गांवबाव हिंगा रातचे हिंगा लायट ना, पळय सुद्दां ते लास्टा पळय सांगलें हिंगा लायट ना, एरिया डार्क एरिया। रातचे हिंगा कोण मोटरसायकल मातशे पावसाचे टायमार कोण मातशे भायर गेल्या सकयल पडल्या तो कोण आसा मेला तो कोणा खबर थिंगाच म्हणून 8-10 दीस इतले हाल आहा ते भरपूर डीप कितें कोण पडल्या थिंगा कांयच कळपाना कोण बाबा पडून आसा म्हूण। सो हांव पंचायती लागीं मागता बेगीन हेची एक्शन घेवची आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी PWD तुमकां बोवाळ म्हाका व्हिडिओ काडून धाडले, तरी पूण आजून एक्शन जालें ना। आज ग्रामसभा परतून सरपंचान सांगला आपण हेचे एक्शन घेता आनी रेलिंग करून दिता म्हणून सांगला, पूण आतां हेची कितली वाटचाल चलतली ते पंचायतीचे आसा। हांव कन्सर्न ऑथॉरिटी PWD मागता हेचे बेगीन इन्स्पेक्शन करून हे दोन्ही रेलिंग दोन्ही आर्काचे दोन्ही टनाचे हे सपोर्टिंग रेलिंग बांदून दिवचे आनी आमचे गांवच्या लोकांक सेफ दवरचे।